म्युनिसिपल काउन्सिलान एक स्पेशल काउन्सिल मिटींग घेतली आणि त्या काउन्सिल मिटिंगेन आमी एक एजंडा थारायलो. फाटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर पर्रीकर ताणें म्हापसान विजीट दिल्ली आणि जी जंक्शन आहा पळय करसवाड्या कोर्ट जंक्शन ही जंक्शनां तेणी आयडेंटिफाय केल्ली आणि त्या जंक्शना प्रमाणे तेणी सांगले जो कंजेस्टेड एरिया आहा तांकां तुमी कितें तरी लोकांक चलपाक एक्सेस करचो जंक्शना वचून जेणे की क्रॉसिंगाक बीन त्रास जावं. आणि ह्या मिटिंगेन आमी एक जंक्शन आयडेंटिफाय केलें तें म्हणजे आमचें कोर्ट जंक्शन. कोर्ट जंक्शन म्हटल्यार की थंय कोर्ट आहा, म्हापसा म्युनिसिपालिटी आहा, सेंट झेवियर कॉलेज आहा, न्यू गोवा हायस्कूल, सेंट बिटोज आनी खुबश्यो ऑफिसीस आहा. इट इज लायक अ कमर्शियल हब. सो आमी अशें डिसिजन घेतला की एक कोर्ट जंक्शन ब्युटिफाय करून एके सायडीन फुटपाथ दॅट वील गो टू टील सेंट झेवियर कॉलेज. कार्वालो पेट्रोल पंपाच्या लेफ्ट सायडीक जे किओस्क आसा तेंचो एक इश्यू आसलो आनी फाटल्या काउन्सिलान अशें डिसिजन घेतलें की तांकां रिहॅबिलिटेट करचें. आमची न्यू KTCची बिल्डींग जी बांदता ते फर्स्ट फ्लोरार आनी ते करता आसतना आमी एक डिसिजन घेतलेलें की तांकां 16 स्क्वेअर मिटराचे शॉप एवेलेबल आहा. आमच्या कडेन 16 स्क्वेअर मिटर शॉपां आमी थंय बांदलेलीं आहा म्हणजे सुडान की आमी तांकां रिहॅबिलिटेट करची. पण आफ्टर वी हॅव सेंड अ प्रपोजल टू DMA. आमी एक DMAक प्रपोजल धाडलें की आमकां आमचे जे रेजोल्युशन आहा तो एक्सेप्ट कर. पण ताणें हितून क्वेरी काडल्यो आनी तेणें आमचे हे प्रपोजल रिजेक्ट केलें. कारण मागीर आमी UD मिनिस्टर हांव आनी DMA वीथ कोऑर्डिनेशन आमी अशें थारायलें म्हणजे DMAन आमकां अशें सांगलें की तूं 8 स्क्वेअर मिटर जर तुमी हेज्या पयलीं दिल्या तशी जर शॉपां दिशात एज पर तेंचे, कारण तेंचे एरियाज वेरीज म्हणजे तेंचे एकूच एरिया ना. तांकां आमी दिवंक नासली दुकानां, तांकां कोणी तरी कंपनीन NOC दिवन शॉपां किओस्क दिली म्हणून आमी तांकां रजिस्टर्ड एरिया आमचे वेरिएबल आहा म्हणजे एका भशेचे एरिया ना. म्हणून तेन्ना आमी आतां डिसिजन घेतला की जेची एरिया कमी आहा पळय ताका 8 स्क्वेअर मिटर आनी जेंचे बियॉन्ड डेट आहा तांकां आमी व्हडले शॉप दिवचे.